म्हाका फर्स्ट क्वेश्चन आमचे ट्रॅफिक जे आमचे सेल आसा पळय तांकां आसा. गेले 2 वर्सान गोंयचे ट्रॅफिक सेलान 517 कोटी 517 crores has been fined. The Goa police has fined the general public 517 crores. सेफ्टी म्हणल्यार कितें? सेफ्टी म्हणल्यार फक्त फायन मारपाचे, सिग्नला सारखे चलप ना. सेफ्टी लोकां खातीर फक्त हेंचे फायन. पुलीस झाडांच्या फाटल्यान निपोन धांवून येतात मरे उडकी मारून, हेल्मेट ना म्हणून फायन मारपाक. तीच सेफ्टी? पैसे येतात तेन्नाच सेफ्टी? बाकीच्या लोकांचे सिग्नलाक लागून सेफ्टी ना? हे सिग्नलाक लागून जितले लोक पडोन मरतात तेंचे पडलेले ना? ह्या सिग्नल चलपी ना. 1 वर्स जालें हे सिग्नल चलना. 1 वर्सान आमी ह्या ट्रॅफिक सेलाक कितलो फायन मारपाक जाय? पर डे 1000 रुपया धरले समज, एका वर्साचे कितले जाले? इतलो फायन ट्रॅफिक सेलाक मारपाक जाय. फक्त फायन लोकांक कित्याक? लोक कित्याक तळमळपाक जाय सगळे हेका? गोवा यूथ काँग्रेस कमिटी मेंबर. आयज जे सिग्नलार पळय हें चालू आहा पळय, हे गव्हर्मेंटाची सारकी फेलियर जावन आसा. कित्याक लागून तें तुमकां सांगता. आतां हो जंक्शन पळय, एवरी डे हिंगा ट्रॅफिक पुलीस केन्नाच आसना, ना कोण पुलीस डिप्लॉयड आसता. आयज जे मिटींग जावपाचे जाल्यार कॉन्फरन्स जावपाचें, प्रेस कॉन्फरन्स म्हणून आयज 2-3 पुलीस येयल्या. हो जंक्शनार प्रॉब्लेम कितें? मेरशेचो लोक जो येता पळय डायरेक्ट सर्कला कडेन वयता. ओल्ड गोवाच्यान कोण येता तो डायरेक्ट सर्कला कडेन येवन थांबता. म्हाका सांग, कालापूरकारांनी समज सर्वीस रोड घेवंक जाय, कोणान सर्वीस रोड, तेणें कसो घेवपाचो? ती आख्खी वाट ब्लॉक जाता. ओके, आतां म्हाका एक सांग, हो जंक्शन आतां हा पीक टायम इतलो ना. ओके, सांजे 4 ते 6 ते 7 येवन पळयात, हो जंक्शन इतलो पॅक जाता तेन्ना कोणाच्यो गाडयो लागता, लोक चलत गेलो, बायकीन गेला ते. हिंगासर कोणूच कांय पळोवपाक रेडी ना. गव्हर्मेंटाक हेजेर मातशें लक्ष घालचें, कित्याक हे आतां आमी म्हणटा पळय ऑरस, एक्चुली हे 2 वर्सां सावन सिग्नलां सारकी चलना. हे कितें आतां 1 म्हयनो चलतात, 6 म्हयने चलना. 1 म्हयनो चलता, हायलायट केले उपरांत आनी 1 म्हयनो चलता. आतां ऑरस पर जाला, हिंगासर कोणूच एक्शन घेना. आतां तूं म्हाका सांग, हिंगा ट्रॅफिक पुलीस आहा आमचे, हे मरे ट्रॅफिक पुलीस कोण हेल्मेट घालना, सीट बेल्ट घालता, ताका रोकडो आडयता, ताका धांवन वयता ही कामां करपाक. एसपी नांव नको कितें आहा तेजे एसपीचे हिंगासर. एसपीन समज तेजे कामां जायना, ते कोणें ट्रॅफिक सालाचो एसपी जो आहा ताणें रिजायन जावपाचें, ताणें डिमोशन ना आनी खंय ट्रान्सफर करपाचो. थोड्या म्हयन्या फाटीं आमी आवाज केल्लो कन्सर्न ऑथॉरिटीक की उपकार मागलेलो सिग्नल चालू करचे म्हणून ते टोटल बंद आसले. ताणें केलें, काम केलें कितें? येलो सिग्नलूच दिले आनी येलो सिग्नल दिवन आनी वयल्यान वाट केलें. कित्याक चोपशांय येवपाक घुस्पातात आनी सारके कंजस्टेड जातात. हांगा एंट्री पळयत जाल्यार तुमी ऑलरेडी डिस्कस केला, चोपशांय एंट्री. आतां मेरशे येवपाक जर तर वयता जाल्यार 4 वाटांनी येतात. 4 वाटांनी येतात, हेवटेनूय येतात, पणजेसून येता, त्रिबांदारसून येता आनी अशें गोवन येता. जेन्ना ते येता पळय तेन्ना तांकांच कन्फ्यूज जाता खंयच्यान वयचें पळय तें. जेन्ना सिग्नल आसलेलें तेन्ना तांकां करेक्ट घडले. हो मोठो मेन आसलो. हांगा AI कॅमेराज आसा. पयले फावट मोडले जाल्यार 500 रुपया फायन, पूण दुसरे फावट केलो जाल्यार 1,500 रुपया फायन. इमॅजिन कितलो इनकम आमचो बंद जालो, तांचो ट्रॅफिकाचो कितलो बंद जालो आनी ते मेंटेनन्स करूंक जाय आसलें तें बंद जालें. आदित्य पारुलेकर आयज कितें उलयला तितून जायते सत आसा. आनी आमचो गोंयचो चीफ मिनिस्टर कितें सांगता, भिवपाची गरज ना. पूण हांगासर मेरशे जंक्शनाचेर पणजेचो लोक, म्हापशेचो लोक, ओल्ड गोवाचो लोक जावं सगळ्या ट्रेनान ट्रॅफिक येता. हांगासर CM साहेब भिवपाची गरज आसा. कित्याक गरज आसा? हांगा एक्सिडेंट जावंक शकता, लोकांक मार लागूंक शकता. आयज तुमी रेव्हेन्यू कलेक्ट करता लोकांचो, कोणाक हेल्मेट ना, कोण क्रॉस करून गेलो आनी रुल्स मोडले तर तुमी लोकांक फायन मारता. आतां तुमचे सिग्नल चलना, वरस जाले, तुमकां कितें करपाचें लोकांनी? तुमचे आतां सिग्नल चलना 1 वर्स, तुमकां कोणें फायन मारपाचो? लोक हे बारीक कस्टमर तो मिस्टेक करता, तुमी फायन मारता. कितें CM चल्लां हें गोंयान? तुमकडेन सादे गव्हर्मेंटा कडेन हे सिग्नल फारीक करूंक जायना? 517 कोटी तुमी कलेक्ट केले लोकांचे फायन मारून, आनी तुमकडेन 1 कोटी मोडूंक जायना हांगा सिग्नल रिपेर करपाक? कितें दशा येयल्या गव्हर्मेंटाची? फोकस करूं जाय पळय. तिका आतां कोण करेक्ट आनी कोण रॉंग, इन्शुरन्स कोणाक फारीक करतले? कोण कितें जालो जाल्यार इन्शुरन्स कोण फारीक करतलो? हे कितें चलना गव्हर्मेंटाचें? गव्हर्मेंटाक लोकांचें पडलेलेंच ना. हे गव्हर्मेंटाक फकत पडलां आपलें. फकत कशे भाशेन
गव्हर्मेंट साव्याक जावपाचो, कोणाक इकते हाडपाचे, कोणाक विकपाचे, हें सगळें चलता. तुमकां दिसता तुमी भीक मागून पळय तो पयसो कलेक्ट जाता तो पावतलो म्हणून हेका ही गरज ना. पळय, हे एकूच न्हू, ही शेम गव्हर्मेंटाक कोत्ता. आमी मागता जरी तर पावना जाल्यार आमी परतूय मागतले, पूण अशे भाशेन हे सिग्नल सारके करूंक जाय. कित्याक जाणा, एक जरी तर मोटरसायकलीस वयता पळय पळय कसो वयता तो कारा मती, आनी थिंगा जर तर फॉर्च्युनर गेली आनी फॉर्च्युनरान जर ताका मोकलो जाल्यार मोटरसायकलिस्टाचे तो फॉर्च्युनराचो तो गुन्यांव करतले ते व्हडले पार्टी म्हणटले. बाणस्तारी कितें जाल्यार ते सगळ्यांक खबर आहा. तेच भाशेन हो मोटरसायकलिस्ट जर मेलो जाल्यार तेजें लायफ गेलें. इन्शुरन्स कोण सारको आहा कोण रॉंग आहा तो कोण सांगतलो, कित्याक सिग्नलां जर चलोना न्हू, कोणूय करेक्ट जावंक शकता कोणूय रॉंग जावंक शकता. ते मानेलान आमचे क्वेश्चन केला ते सारके क्वेश्चन आहा. तुमकां दिसता काय म्हणून की हे आमकोडेन जातले काय म्हण पयशे करपाक? ना, आमकोडेन जावचे ना, पूण आमी दाखयता करून हे गव्हर्मेंटाक. शेम म्हण तुमकां. पळय आयच्या दिसा म्हणटा तूं रिस्पॉन्स इज व्हेरी गूड. कोणें सांगलें विकून तांकां खड्डे पडले ते हें जाले शिवाय गव्हर्मेंट फायन वाडोवचो ना म्हणटालो, ते वाडयले म्हणटा. आनी कितें एकल्यान काडून 600 रुपया दिले. आमी ताका मागीर सांगलें ताका गरीब भुरगो तो मोटरसायकली स्कुटर न्हेयलो 100 रुपया पुरो म्हटलें. कित्याक आमी न्हू चालू दवरतले रिपेर हें करिसोर रिस्टोर करिसोर सिग्नल. एक हांव इंग्लिशीन एक हें दिवंक सोदतालो सो दॅट इट रिचीज टू द युनियन मिनिस्टर फॉर ट्रान्सपोर्ट. This message I am giving in English only for the purpose that this message reaches to the Union Minister for Transport, Shri Nitin Gadkari ji. See, on 19th of January we had made a letter to Union Minister Nitin Gadkari ji requesting, informing him that the signals are not working for almost a year, and we had drawn his attention to repair the signals immediately. After 2 months, that is on 10th of March, we sent another reminder to him saying that the authorities have not done anything to restore the signals, and we told him that in case the authorities are running short of funds, we will generate funds, we will beg with the people and collect funds so that we can help you in restoring the signal. But still your authorities did not respond to restore the signal, and that is what has brought us on the streets to beg with the public to donate us some funds. So this is generation of funds it is. So we are generating these funds to submit to the SP traffic so that they can utilize this money for restoration of the signals as a token of this contribution from the public. So that is my Any message. reason they are given why they are not restoring this signal? They have not responded anything. They have not replied anything to us. So that made us to come on the streets and beg for this money. भाई तुका दिसता रे त्रास जाता करून? तुका दिसता त्रास जाता? त्रास जाताच न्हू. तुम्ही We are paying advance tax. We are paying all the tax possible. But what is the point? If normal road is not done, lights are not there, signals are not there. But anyways, one day you will just drive around and you will get a talang. Well, whose fault is this now?